दामबाबाक हांव स्मरण करून तुमचे सगळ्यांचे बरें मागून आज हांवें दामबाबाक नाल्ल दवरलेलो आसा। कित्याक टिकेट डिक्लेअर करता मातसो टायम जालो तांकां मातसो, पूण लोकांच्या मनान हांव आशिल्लो त्या प्रमाणे तांच्यांनी म्हाका कॉल दिलो लोकांनी आनी टिकेट म्हाका दिली तृणमूल काँग्रेसाची। ममता दिदीन म्हाजेर एक हें केल्लें आसा की हो मनीस मडगांव जिखपाक शकता आनी हांव सांगपाक सोदतां की मडगांवकार मागता की विचार करून नवो फेस, नवो एक भुरगो आपलो तरणाटो हेतून कितें काम करपाक शकता तें तूं पळयलां। म्युन्सिपाल्टीन हांव कावन्सिलर म्हणून निवडून आयला, नगरसेवक म्हणून इंडिपेंडंट आयलो, अपक्ष भरपूर म्हाजेर प्रेशर आयलो, भरपूर म्हाजेर आयला, पूण ना कोण भिवना कोणाक। आनी अजून तेच चालू आसा धमकी सत्र म्हणटा ते धमकी सत्राक आमी भिना आनी मडगांवकारूय भिना। ताका लज दिसपा जाय धमकी दिवपाक। कसले हातून कितें डेव्हलपमेंट केला ह्या आमदारान दिगंबर कामत नांव घेवन सांगता हांव। तो आनीक वर्सां मागता आपल्या कडेन आपल्या हें करपाक डेव्हलप। कितली वर्सां जाय रे बाबा तुका? 70 वर्सां केली मरे तुवें। लोक पळयता डेव्हलपमेंट कितें केला तो। बरें नोकऱ्यो दिल्या जाल्यार वयर काडटा तूं, कोणाक साल्वार केल्यार हॉस्पिटलान वयर काडटा तूं। चल्लां कितें तुजें? हांव म्हणटा तशें करनाका, तूं बरो मनीस म्हणटा मरे हें बंद कर। आनी हांव म्हणटा आमकां आतां मडगांव चलोवपा दी, कित्याक सगळें कितें तुवें फातोड्या व्हेल्लें आसा। फातोड्या डेव्हलप लोकांक दिसता न्ही, आमकां डेव्हलपमेंट करपा दी, आमकां संदी दी। आनी लोक भरपूर जाणां सगळे लोक एक रावन आमचे बहुजन समाजाचे म्हाका सपोर्ट करतले कळ्ळें तुका न्ही। ते हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन लोकां कडेन मागणी करता आनी सगळ्यांक म्हाका विश्वासान घेवन म्हजेर विश्वास दिवन म्हाका निवडून हाडात आनी म्हाका हाडटले मडगांवकार, हे हांव तुमचे कडेन मागता। देव बरें करूं। लोकां खातीर कितें करपाचें आसा तें सगळें हांव करतलो, आश्वासन दिता तुमकां। आमदार म्हणून एक सगळी गोश्ट हांव हें करतलो। बॅनर्जी जावं कितें आसा तें डेव्हलपमेंट हें केलां कितें आसा, फक्त हें मिसगायड करपाचें चालू आसा। हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन हातून कांय ना। TMC म्हणजे टेम्पल्स, मॉस्क आनी चर्चीस आमी सगळ्यांक घेवन चलता। आनी महेश आमोणकार तर सगळ्यांक घेवन चलता म्हणून म्हाका चिकोन हाडिल्लो आसा कावन्सिलर मडगांव, तेंच करतलो हांव। हातून TMC बद्दल तें म्हाका आवडला अशें दिसता म्हाका। सगळे ते आमचे हें जातले, आतां स्किम्यो काडल्या सगळ्यो।